नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज कोंकणीचो ख्यात कादंबरीकार साहिती अपोलो थॉमस लोबो हांगेले वळख दितस. कोंकणी भाषेचो ख्यात कादंबरीकार, नाटककार आणि लेखक जावन आशिल्लो अपोलो थॉमस लोबो 2 मार्च 1920 इसवेंतू मंगळूरांतू जल्मलेंटी. बापय बेंजामिन साल्वादोर लोबो आणि आवय मेरी डिकुन्ना. एटी लोबो म्हणून वळखुचे अपोलो थॉमस लोबोले शिक्षण मंगळूरचे रोझारियो आणि सांत लुईस शाळेंतू जाल्ले. उपरांत तांणी मुंबईंतू ल्हान व्हड काम करतची तांत्रिक शिक्षण जोडले. सेंट्रल रेल्वेंतू मशीनमॅन जावन वृत्तीजीवन आरंभ केले. एटी लोबोन मुंबईंतू नोकरी करताना थोडे गोंयकार, मराठी आणि मुसलमान लोकाले परिचय आणि इष्टागत जाल्ली. तांचे साहित्याचे अभिरुची लागून वाचन करूंक हिंदी, मराठी, इंग्लिश आणि उर्दू भाषेचे शिक्षणा सांगतची रंगस्थळाचे माहेत जोडले. मुंबई थावन प्रकट जावचे गोवा टाइम्स, गोवा मेल, आवे मरिया पत्रिकेंतू लेखन बरयतलेंती. तांणी साबार कादंबरी बरयल्यात. त्यापैकी तूं बरो जा, देवाच्या घरा आसा, रीद, रक्ताक खत लायनाका, दादा व केडी, देवाची खुशी, वेळघडी प्रमुख जावन आसात. वेळघडी 1265 पानांचे 134 अंकाचे बृहत कादंबरी 5 भागान प्रकट जाला. तांणी बरयिल्ले मटवी कादंबरी शिवते, हरद्यार खुरीस, जेराल मोदर्न, तुका दुसरो मेळतालो, होंडार फुलां, बियाची कूल, पश्चाताप, सिंथिया जावन आसात. एटी लोबोन खूब मटवी काणयो बरयल्यात. केदोळ झाडशी केदना पडशी, चिंतल्यार आसा उपाय, आशा, गुपीत मोग, मस्तून अपाय, उस्तियां उपाय, नळ्याचे घर, फेस्ताक आयिल्ले सैरो, देवा गेली सैरीक, आळशी आलवी, बेसांव आणि आशा. नाटककार जावन एटी लोबोन साबार नाटक रचन केला आणि ते जनप्रिय जावन साबार प्रदर्शन जालेंती. त्यापैकी 5 प्रदर्शन जालेले म्हजो बाव ताचे दुबाव, 4 प्रदर्शन पळयले दुस्मन दोतीच्यो, आमची भुरगी, आमचे नशीब, 10 प्रदर्शन जालेले नवरो, 3 प्रदर्शन जालेले इश्ट, 7 प्रदर्शन घेतिले घर कुटाम, 19 प्रदर्शन जालेले आंकवार आवय, 9 प्रदर्शन पळयले जोवळे नातू, 5 प्रदर्शन जालेले दिला ते गेला, 3 प्रदर्शन जालेले पहिलवान पंडित, 2 प्रदर्शन पळयले फेस्ताक पावुल्ले सोयरे आणि आशेची दिशा. प्रमुख नाटक जावन आसात. महान कवी, कादंबरीकार, नाटककार एटी लोबोले कृतियो साहित्य दृष्टीन उत्कृष्ट जावन आसात. तांगेले साहित्यांतू भाषेचे सोभाय, अलंकार, पात्र चित्रण, वास्तविकता, प्रकृती वर्णन, स्वाभाविकता दिसता. एटी लोबोन बरयिल्ले तूं बरो जा कादंबरीक 1986 इसवींतू TMA पै फाउंडेशन प्रशस्ती लाभल्या. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचो पयलो पुरस्कार 1996 वर्सांतू तांकां फाव जाला. वेळघडी बृहत कादंबरी रचयिल्ल्याक तावळचो उद्यम मंत्री
जॉर्ज फर्नांडिसान तांकां मुंबईंतू शाल पांगोरन थैली दिवन मान केला. 1980 इसवेंतू मुंबईंतू चल्लेल्या 13व्या कोंकणी अधिवेशनांतू गोंयच्यो मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणेन सन्मान केला. 1987 इसवेंतू राखणो पत्रिकेतर्फेन बिशप बाजील साल्वादोर सोजान सन्मान केला. 29 ऑगस्ट 1998 इसवींतू तांणी देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात कादंबरीकार अपोलो थॉमस लोबो हांगेलो आठव करता ती नमस्कार.